आयचे पयलें वाचपान आमकां देव आपले पोरचेक बोरवोसो दिता, तांकां पातकाचें बोगसणें बसयता आनी आपले पोरचेन वायट जिवीत जियेतोलें सोडून दिवंक तांकां सांगता. इजायास प्रवादी अशें सांगता की अशें केल्यार देवाची महिमा परगट जातली आनी आख्खे मनशाकोळ ही देवाची महिमा पळयतली. आयच्या शुभ वर्तमानांत सांडलोल्या मेंढऱ्याची ओपार आमकां मेळटा. हिणांतलो एकलो मेंढरो सांडलो तेन्ना हो गुंवळी ताचे सोदीक वेता आनी उरलोल्या 99 शेळ्यां परस हे सांडलोले शेळेचो तितलो ताका मोग आसा, तितलेंच ताका मोल आसा हें दाखोवन दिता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी तर आमच्या गांवांत वाड्यान वो समाजान नदर मारली जाल्यार जायतीं आमचीं बाबा भयणां वायट जिवीत जियेतलीं आमकां दिसून येतात. आनी असल्या बाबा भयणां सोबें आमची वागणूक कसली जाल्या गाय, आमी कशे तरेन तांकां पळयता गाय. वायट जिवीत जियेतल्या आमच्या बाबा भयणांक आमी पयसायता गाय, भारायता गाय, तांकां आमी केणटा गाय. पूण जायते पावटी आमी अशें करता. पूण देवाची वागणूक अशी न्हय. देखून आयचो विशय आमकां खरीत हुस्कायता. देव आमचे सोदीक येता, पातोक सोडून ताका मेळूंक वचुया.